नमस्कार. आईच्या या इतिहासिक अशा भासाभासेच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय विधानसभेक 50 वर्सां जाता आनी म्हाका दिसता असो एक सुवाळो करपाक मेळप आनी त्या सुवाळ्याचेर तो सुवाळो मनोवपाक मेळप हे प्रत्येक नागरिका खातीर एक वेगळी फिलींग आनी भाग्याची कशी गजाल. आनी त्याच गजालीचेर फाटले 50 वर्सांचो नियाळ घेवपा खातीर आनी कांय यादी काडपा खातीर त्यो बऱ्यो वायट सगळ्यो गोड कोडू सगळ्यो अश्यो 5 सामके नामनेचे मानेस्त म्हजे बरोबर आसात जाणी आपले काळा भितर विधानसभेतली डिबेट्स गाजयल्यान चर्चे गाजयल्या आनी त्याच बरोबर आज मेरेन लोक तांकां तांचे कामा खातीर याद करतात आनी तांची तोखणाय करतात. पयलीं आसात म्हजे बरोबर जे राजकारणी आशिल्ले आनी राजकारणी करून ते राजकारण्यांचे गुरू जावपाक लागल्यात ते राधाराव बाब ग्रासिया सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर विधानसभेत वेगवेगळे रोलां भितर तुमी तांकां पळयल्यात ते सुरेनबाब शिरसाट. म्हाका दिसता तांचो अनुभवूय आमकां खूब आयकुपाक मेळटलो. तिसरे म्हजे बरोबर आसात आतांचे जांकां ही 50 वर्सां मनोवपाक मेळटात सभापती म्हणून ते राजेंद्र बाब आर्लेकर सर, स्वागत तुमचें. चवथी म्हजे बरोबर आसात रमाकांत भाई खलप. म्हाका दिसता हांवें वळख करून दिवपाची गरज ना, ते उलयतले तातूंतल्यान तुमकां सगळें कळटलें. आनी पांचवी म्हजे बरोबर आसात अमृत कासार सर. हांवें मुद्दम अमृत कासार सराक घेतला कारण फक्त गोंयांतल्या राजकारणा भितर न्ही पण त्या काळा भितर केंद्रांतय काम केल्लें आनी अशे म्हत्वाच्या काळार केंद्राक काम केल्ले खासदार आमचे पयलींचे. स्वागत तुमचें. हांव स्पिकरा कडच्यान सुरवात करता. कशें दिसता की म्हाका लक न्ही सामकी 50 वर्सां जातात तुमी स्पिकर आसात आनी हें करपाक मेळटा. ही गजाल म्हज्या दृश्टीन भाग्याची आसा. इतल्या सगळ्या 50 वर्सांनी म्हजें गोंयच्या विधानसभेन किंवा त्या माध्यमांतल्यान तशें योगदान कांय ना, पण तरी सुद्दां आयज ह्या 50व्या वर्सा ह्या सगळ्या विधानसभेचें अध्यक्षपद म्हजे कडेन आसा आनी ताजो जो सुवाळो जाता त्या सुवाळ्याकय त्या भितर म्हाका सहभागी जावपाक मेळटा हें खरोखरच म्हज्या दृश्टीन भाग्याची गोश्ट आसा. ताका लागून हांव एक समाधानी आसा अशें म्हाका दिसता. आतां फुडें पळोवया कितें बरो प्लॅन कितें आहा ह्या सद्या आनी विधानसभे भितर नवीन कितें गजाली करपाचो आनी एक जालो न्ही सुवर्ण महोत्सव जालो सो प्लॅन कितें आसा नवीन गजाली कसली इंट्रोड्यूस करपाचो. हो एक सारको फुडें वचपी प्रोसेस आसा. तातूंत आयज एक गोश्ट केली म्हणटकच फाल्यां दुसरी कितें तरी करप अशें चालूच उरता. ताका म्हज्या दृश्टीन हांवें व्हडलें कितें प्लॅनिंग केल्लें आसा अशें बी न्ही, पूण म्हाका दिसता सदांच की हांगासर विधानसभेंतलो आमचो आमदार जो आसा खंयच्याय पक्षाचो आसूं ताका चडांत चड सुविधा मेळपाक जाय ताजें काम करपा खातीर. आनी म्हणून त्यो सुविधा निर्माण करप जेणे करून तो लोकांचे प्रश्न विधानसभेन आपल्या परीन मांडटलो आनी जो ताजो सुटावो करून घेतलो. बदलत्या काळा बरोबर वेग धरपाक जाय. अर्थातच त्या दृश्टीन तांकां जें जें कितें जाय तें सगळें तांकां पुरोवप तें निर्माण करून दिवप हें म्हज्या हातून तकलेन आसा. हायटॅकय करतात असेंब्ली सायमल्टेनियसली. हायटॅक तर आसाच, ती एक काळाचीच गरज आसा. ताका विधानसभा ताज्या पासून पयस रावूच शकना आनी म्हणून विधानसभेंतलें कामकाज हायटॅक करून तें लोकां पर्यंत पावप, त्या विधानसभेंतलो आमदार जो आसा ताकाय ताजो उपयोग करपाक दिवप, ताजें प्रशिक्षण त्या माध्यमांतल्यान करून घेवप आनी ताका तें वापरपाक मेळपाक जाय. सगळी टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती वापरपाक मेळपाक जाय असो म्हजो प्रयत्न. आनी जेणे करून लोकांचे प्रश्न तो तुरंत जाता तितले बेगीन सरकाराक मांडटलो. एक आनी एक म्हाका करपाक जाय अशें म्हजे तकलेन आसा तें म्हणजे विधानसभेच्या काळान हांगासर सगळे मंत्री बी बशिल्ले असतात आनी प्रत्येक मंत्र्याक एक वेगवेगळे तांचें कॅबीन आसता. म्हाका अशें दिसता की हांगासर आयिल्ल्या प्रत्येक आमदाराकय अशें एक कॅबीन आसपाक जाय. ताजी एक स्वतंत्र खोली आसप, ताजें स्वताचें कार्यालय आसता. नाजाल्यार बाबडा तो विधानसभेच्या काळान खंयच्या तरी मंत्र्याच्या थंय वचून बसता मदल्या वेळार बी अशें जें आसता. ताजे परस आमचो आमदार आसा तो तर ताज्या स्वताच्या स्वतंत्र अशा खोलयेन बसलो, कार्यालयान बसलो जाल्यार तो चड बऱ्या पद्दतीन कामकाजान भाग घेवपाक शकतलो आनी बऱ्या पद्दतीन फुडें व्हरतलो अशें म्हाका दिसता. राधा इतली सामकी बरे बिल्डिंगेक बसून सारकी बरो वारो मारता. 50 वर्सां जाल्या असेंब्ली सामकी सुंदर जाल्या, हायटॅक जाला. वॉट आर युअर फिलिंग्स? No, my feelings are, that first we have to go back to what happened 50 years ago. You see, 9th January 1964 was our first assembly session. But the 50th assembly session is being held because of what happened on 16th January 1967. You see, that is the time when we Goans decided that we will maintain our separate status.
And if we were not, if in the opinion poll, the people of Goa were to succeed in merging Goa with Maharashtra, none of us would be sitting here. There will be no 50 years, and there will be just 3 or 4 MLAs, part of Maharashtra, and Goa would be a small geographical continuation between Malwan and Karwar. So I salute those people who in 1967 stood up so that we can observe this celebration 50 years later. And particularly Dr. Jagdish Sikera, under whose leadership Goa's separate status was saved. So I think we can't forget them. Now, subsequently, of course, many things have happened, but my own observations are there in my time. I was there for about 2 years and a quarter. I had stalwarts like Sarsat, Khalap. I think between then and now, there is a complete deterioration in the quality of MLAs. That much I can say. And I'm saying this for a particular reason. If you watch the current assembly, every time a minister stands up to answer, he fumbles. And the chief minister has to come to the rescue of the ministers. Almost invariably it's happening. It shows the very poor तुमकां कितें दिसता की अभ्यास कमी करपाक लागल्या? I don't know. It means that the people are electing MLAs who don't deserve to be in the assembly. That is my feeling. See, if you are going to the assembly, you are going to be a legislator. You have to understand and articulate. Now, if you can't do that, you don't deserve to be in the house. Why should a chief minister intervene every time? आमच्या आमदारांनी आपली क्वालिटी वाडोवपा खातीर त्रास काडपाची गरज आसा. ना आमदारांनी लोकांक त्रास काडपा जाय. लोकांक त्रास काडपाक लोकांक इलेक्ट करता आसतना बरें मनशां इलेक्ट करपा जाय. One who understand and explain things. Okay. They have been doing it in the past. भाई तुमकां पडटा ही गजाल? वेल प्रत्येक जनरेशनाचो प्रश्न आसता. त्या भितर आज दिसता अशें की जो उल्लेख केला आमच्या राजाराव घासियस हाणें त्या प्रमाणे खंय तरी ते दिसता कदाचित मुख्यमंत्री चड इंटरफियरिंग टायप असो येता असो एक सूर असो येता भितर. बट ऑल द सेम फायनली वी हॅव टू सल्यूट आवर पीपल. वी गोवन्स लायक द रेस्ट ऑफ आवर ब्रेथरन इन द कंट्री हॅव नर्चर्ड डेमोक्रेसी. ताणें उल्लेख केलो आता की सेपरेट आमी उरचे म्हणून 67चे ओपिनियन पोल जाले. त्या ओपिनियन पोल जे जाले त्या पोलाक सामोरे वचपाचें काम त्या वेळार बांदोडकरांनी केलें आनी जो रिजल्ट जालो त्या रिजल्टा बद्दल खूब चर्चा अजुनूय आसा की थंय रिगिंग जालें म्हणून वोटिंगचे वगैरे. It was for the good. If there was rigging, I congratulate those who rigged. That is not a good. These conditions were there. But it was Banodkar who stood up and said, I accept this people's verdict. आणि ते मान्य केलें ताणें आनी तो फुडें इलेक्शनाक परतून गेलो आनी परतून निवडून आयलो. हे करपी आमची गोंयची जनता. एक वेळ मेजॉरिटी गोंयच्या जनतेन म्हटलें आमकां विलिनीकरण जाय. वी वॉन्ट टू गो टू महाराष्ट्र दिस मर्जर जाय म्हणून. तेच लोक बांदोडकरान दिल्लें उतर मानून आमी आतां आमचो वेगळो वाटचाल वेगळो संवसार आमी फुडें व्हरया हें सांगपाक लोक फुडें सरले आनी परतून ताका मुख्यमंत्री केलो. सो आय सल्यूट पीपल ऑफ गोवा. ओपननेस आशिल्लो. येस मतदारांमध्ये ओपननेस. देर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल. वायट दिसपाचें कांयच ना. आतां कोण कोण परतून म्हणटात एमजी अमकें केलें तमकें केलें. बट MGP gave up its merger stance in 67 by accepting the verdict of the opinion poll. तुम्ही म्हणटात की ते महाराष्ट्रवादी आसपाची गरज ना काय ते बेश्टेच आसा? ते वादान या नाका. ते वादान वचपा नाका. ते वादान वचपाची गरज ना कारण तो त्या पक्षाचो. बरें. बट हांव सॅल्यूट करता त्या सगळ्या लोकांक त्या लिडरांक करता. बांदोडकर वॉज लिडिंग वन सायड. जॅक सिक्वेरा वॉज ऑन दी अदर सायड. बोथ आर स्टॉलवर्ड्स. सो आय सल्यूट दीस टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ दोज थिंग्स. हांवें विधानसभेन सलग अशी 20 वर्सां काडली. फ्रॉम 74 till 94 आनी उपरांत आनी एकदां 5-6 फावटी हांव आमदार निवडून आयलो. आमदार म्हणून काम केलें. विरोधी पक्ष ग्रुपाचो लिडर म्हणून रावलो. विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम केलें. काही काळ उपमुख्यमंत्री मंत्री अशा विविध रुपांनी हांवें तें काम केलां. आनी एक म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन जाता की विधानसभेच्या सगळ्या सहकार्याक बरें वायट गरज आसता खरें. बट ऑन द होल निश्कर्श जर काडलो तर गोंयच्या विधानसभेन काम बरें केलां. लोकांच्या प्रस्नांक वाचा फोडल्या. अनेक स्वरुपाचे कायदे असे केले की ज्यांचो एक पुरोगामी कायदे अशें ताका आमी म्हणटात अशे तरेचे लेजिस्लेशन्स केले आनी देख दाखोवन दिली. काही वायटय गोश्टी घडल्यो. एक वेळ अशें घडलें विधानसभेन की आमदार फुटले. आमदार फुटपाची प्रक्रिया म्हाका दिसता पयल्या दिसा पासून चालू जाल्या गोव्यात. बांदोडकर पयले मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार सुद्दां बांदोडकराक कितें स्वास्थ्य मेळ्ळें अशी परिस्थिती ना. बापू शिरोडकर तेन्ना सभापती. पण त्या वेळार ते लिडरशिपच्या कॉन्टेस्टान आशिल्ले त्या वेळार सुरवातीच्या काळांत. मागीर पालयेकर हे तांच्या पासून दूर गेले.
SP समाजवादी पक्षाचे 2 आमदारय ते बरोबर उरले ना. दुसरे फावटी 7 आमदारांचे बंड जाले. स्तरीय मेळ्ळे तिसऱ्या फावटी पण स्वतः बांदोडकरच वयर गेले 1973 12 ऑगस्टाक तांकां त्यांचे देहावसान जालें. ह्या सगळ्या कालावधीन हांव जेन्ना पळयता त्या वेळार अश्यो बारीक बारीक घटना कितें विधानसभेन घडल्यात त्यो म्हत्वाच्यो ना. कायम स्वरुपाची कामां कितें घडलीं तर त्या पयल्या काळान ह्याच आमदारांनी जे बरेचशे आमदार त्या वेळार अशिक्षीत आज हे म्हणटात की आमदार काम करण्यात शिकरान पण पहिले आमदार पहिले विधानसभेतले आमदार कोण कास्टिकार कोण खटारे गाडेवाला कोण एखादो शिक्षक आणि एवरेज शिक्षण कोणाचे म्हाका दिसता 4थी 5वी 3rd 4th अशे तरेचे लोक. खुद्द बांदोडकर ही हॅड नो फॉर्मल एज्युकेशन एक्सेप्ट प्रायमरी एज्युकेशन. पण राज्याच्या विकासाची दिशा ठरवपाची एक मॅच्युरिटी आशिल्ली. दशा आणि दशांनी दिशा ठरवपाची मॅच्युरिटी दिशा ठरवपाचें काम ताणें केलें. मूलभूत स्वरुपाचें काम केलें. म्हणून त्या पहिल्या विधानसभेच्या आमदारांक आज आमी ताचो उडास करपाक जाय. ह्या लोकांनी बुनियाद आमच्या आपल्या आनीक बरी घाली बुनियाद घातली बरी हाचे सारकी बिल्डींग कोसळटा तसली. शिरसाट सर कशे दीस काडला इतले सगळे सर सांगतात की फुटाफुटीचे राजकारण सगळी एकमेकाक ओडटा हात ओडटात आनी कोण पांय ओडटात अशी दोन्ही परिस्थिती. आपली वटेच्यान यो म्हण हात ओडटात आनी गेल जाल्यार मागीर पांय ओडटात. कशे दीस काडले फुटाफुटीचें राजकारण आनी आतां लागू जाल्लो. पण आमी एक जाण घेवया. एक टायम असो आसलो की 4.5 वर्सां पुर्तुगीजाच्या अंमला सकयल उरले. तेजे उपरांत आपल्या जवाहरलाल नेहरूनी इनिशिएटीव घेवन त्या टायमार हांगासर विजय ऑपरेशन हें करून गोंयांक मुक्त केलें. गोंयांक मुक्त केलें म्हणूनच जालें ना. शेवटी हांगासर काय म्हटलें तरी 1-2 वर्स 1.5 वर्स 6 म्हयने तरी सुरवातीच्या काळान हांगासर लश्करी राजवट आसली अंडर KP कॅन्डिडेटाचे. ताचे उपरांत हांगासर सचिदेव येयलो आनी वेगवेगळे तरेचे सगळे नायब राज्यपाल येवन गेले. पण हे सगळें करता आसतना आमी एक जाण घेवया की नाय म्हटलें तरी 1962 पर्यंत तरी आमी नाय म्हटलें तरी अशेंच आसलेले अजांतरीत कशें आसलें. पण 1962 जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक आमच्या घटनेन जेन्ना बदल घडोवन हाडलो त्या बदल घडोवन हाडून आमचें जें गोंय जें पळय आहा तें आमच्या भारतीय संघराज्यान समाविष्ट जालें. ते भारतीय संघराज्यान समाविष्ट जाल्या उपरांत तो सुद्दां सादारणशें म्हाका दिसता 1962 पण लागू जाता आसतना 20 डिसेंबर 1961 पासून ते लागू केलें. ताचे उपरांत गोंयच्या हाका रिप्रेझेंटेशन मेळचें आमच्या देशाच्या संसदेन म्हणून डॉक्टर कुलासो आनी डॉक्टर गायतोंडे कुंडली गायतोंडे हांची थंयसर लोकसभेचेर नियुक्ती जाली. ताचे उपरांत सुद्दां खऱ्या अर्थान ह्या गोंयच्या राजकारणात आमचे कितें गोंय जें पळय आहा काय ना तितून संपूर्ण देशा प्रमाणे एक लोकशाही पद्दत येवची हाका लागून त्या वेळा वयले जे गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री आनी अशेच तरेन एक घटनेक बदल घडोवन हाडून हांगासर संघराज्याचो ताका दर्जो दिवपाचे हितूनसून जे पळय कितें मतदारसंघाची रचना केली तातूंत 30 मतदारसंघ विधानसभेचे आनी 2 मतदारसंघ लोकसभेचे. तर अशा प्रकारे विभागणी करून खऱ्या अर्थान आमी लोकशाही पद्दतीन आमी प्रवाहान आमी गेले आनी ताचे उपरांत मागीर निवडणूक जाली. ती निवडणूक जाल्या उपरांत आतां सांगला त्या प्रमाणे हांगासर की सादारणपणे 13 डिसेंबर जानेवारी सादारण 1964 दरम्यान सगळ्यांत पयलीं हे आमचे लोकशाही पद्दतीन जी आमची विधानसभा भरली तेन्ना त्या वेळा वयल्या नायब राज्यपालांनी भाशण केल्लें ती अजून याद जाता. ह्या सगळ्या हितूनसून आमी एक जाणा जावन घेवता ती एकूच की नंतरच्या काळात जे पळय कितें घडत गेले सुरवाती पासूनच तो फुटीचो रोग जो आसा तो पयलीं पासूनच लागलेलो आसा. त्या वेळार सुद्दां जे आमदार म्हणून कोण निवडून येयले तेंचेर नांव म्हटलें तरी भाऊ साहेबाच्या कारभाराक कंटाळून आमी ते अविश्वासाचो ठराव सुद्दां हाडपाचो सगळ्यांत प्रयत्न केलो तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे. पण भाऊ साहेबांनी ह्या गोंयच्या हाका एक उत्कृश्ट अशा प्रकारची राजवट दिली. भ्रष्टाचार विरीत अशा प्रकारची राजवट दिली. वेगवेगळ्या अशा प्रकारचे पुरोगामी कायदे तांणी तयार केले. आणि प्रामुख्यान तुमकां सांगपाचें म्हणजे की जे शिक्षण किंवा शेती म्हणा उद्योग म्हणा ह्या संपूर्ण सगळी जी कितें वेगवेगळे जे वाठार जे पळय आसात तातूंत तांणी जे पळय कितें योगदान दिल्लेलें आसा